पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। जॉब स्कॅमात पुजान घेतले मंत्री सुदीन ढवळीकर, उत्तम पार्सेकर आणि निखिल देसाईचे नाव नोकऱ्यां खातीर घेतिल्ले 17 कोटी रुपया दिले पार्सेकर आणि निखिलाक। पुजाचो आरोप, सीबीआय वरवीं चौकशेची आपाची मागणी। मंत्री सुदीन आणि मोगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान भायर आयले। पूजा नायकान केल्ले आरोप, पूजा नायकान केन्नाच मोगोच्या कार्यालयात करूंक ना काम, सांगतात ढवळीकार भाव। एनईपीचेर आधारित अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षणाक लागून गोंयांत एनईपी धोरण यशस्वी। पुराय देशात एनईपी लागू करपाच्या बाबतीत गोंय राज्य सगळ्यात फुडें, सांगता मुख्यमंत्री सावंत। तुवें गोवा अँटीबायोटिक्स फार्मास्युटिकल्स कंपनीच्या कामगारांक मेळूंक ना 3 म्हयन्यांचो पगार मेळूंक नाशिल्ल्यान कामगार गेले संपार। प्रश्न सोडयतलो कंपनीच्या उपव्यवस्थापकाचो आश्वासन। मस्तीमळ काणकोणांतले लोक उदका खातीर काडटात वळवळे। 2 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार काणकोणच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालया मुखार करतले आंदोलन, थळाव्यांची शिटकावणी। आणि बिहारच्या लोकांचा एनडीए आघाडीक कौल, महागठबंधनाक खावची पडली हार। एनडीए 200 परस चड जाग्यांचेर आसा आघाडीर। भाजपा मुख्यमंत्री पदाचेर करू यें दावो, नितीशाचे भुमिकेकडेन आसतले लोकांचे लक्ष। आता खबरो विस्तारान। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पूजान तिगांची नावां घेतल्यात। मोगोपाच्या ऑफिसात आसतनाय पयशे घेवन आपले नोकऱ्यो विकिल्ल्याचे पूजा सांगता। 2019 वर्सा मेगा नोकर भरती जाहीर जाल्या उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकरानूच आपल्याक उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाईक मेळोवन दिले। 613 नोकऱ्यां खातीर आपल्या उमेदवारांकडल्यान घेतिल्ले 17.68 कोटी रुपया उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाईक व्हरून दिल्ल्याचो आरोप पूजान केलो। ह्या पुराय प्रकरणाची सीबीआय वरवीं चौकशी करपाची मागणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान केल्या। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पूजा नायकान मंत्री सुदीन ढवळीकर, IAS अधिकारी निखिल देसाई आणि भौशीक बांदकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकर हांची नावां घेतल्यात। आपूण मोगोपाच्या ऑफिसात कामाक आशिल्ले, थंय लेगीत आपणे पयशे घेवन नोकऱ्यो विकल्यात। पूण 2019 वर्सा मेगा नोकर भरती जाहीर जाल्या उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकरान आपल्याक उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाईक मेळोवन दिल्ले। तू तांच्या वांगडा संपर्कात राव म्हूण सुदीनानूच आपल्याक सांगिल्ल्याचे पूजान जाहीरपणान सांगले। 613 सरकारी नोकऱ्या खातीर उमेदवाराकडल्यान आपणे 17.68 कोटी रुपया घेतिल्ले। हे पयशे आपणे निखिल देसाई आनी उत्तम पार्सेकराक व्हरून दिल्ल्याचे पूजा सांगता। आपल्याकडेन पुरावे आशिल्ले पूण अटक जाल्ली तेन्ना एक मोबायल दिवचले आनी दुसरो मार्दोळ पुलिशेंत जप्त केल्लो। अटक जाल्ली तेन्ना आपणे उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाईचे नाव पुलिसांक सांगिल्ले। 2019 जॉइनिंग झाले आम्ही पूजा नायकाकूच घेऊन आलो। सुदीन ढवळीकर आसा तीन डायरेक्टली सांगले की आता तू निखिल देसाई आणि उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट कर, कित्याक मेगा भरती आसा, सो तुवें तेंचे कडेन कोऑर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून। सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन म्हणजे कोणा रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्स आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशन घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केलें आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसले आनी 17.68 CR एमावंट आसा। सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला, निखिल देसाई आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला। सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोवन दिवचो। आणि एविडन्सली म्हणचे म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल असले 2 नंबर असले, तो एक मोबायल म्हाजो बिचोले काढून घेतलेलो पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन, आनी एक आसा तो म्हाजो एटेच आसा। मिनिस्टराचें बीन नाव सांगलेलें? मिनिस्टराचें नाव सांगनासलें पण हेंची दोगांचें नाव आसा। पण तुका मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे घेवपा खातीर? हय, पयलीं तेणी सांगलें हांव थंयच व्हरून दितालें। आता ते म्हणटा की थंय आयएचचे मातशें कितें तरी आसा, पण आमी थंयच दिल्या। ते कोणाक मेवले? तिका कोणाक मेवले तुमी? तिका कोणाक मेवले? एका मेवल्या ऑफिसराक मेवले तिका पयशे दिवपाक? हय, ते पयशे ऑफिसरा कडेन दिले? तुम्ही नावां काढल्या त्यात ऑफिसर तुम्ही खंय आशिल्ले? तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पयशे दिले ते? नोकऱ्या खातीर आपणे एकलेनूच पयशे घेवंक ना, हातूंत आनीकूय लोक आसात। आमची 9 जाणांची टीम आशिल्ली, आपल्या वांगडा तांकांय अटक जाल्ली। आता हो जो 17 कोटीचो व्यवहार केलो तो आपणे एकलेनूच
आपल्या वांगडा जी आशिल्ली तांच्या वेव्हाराबद्दल आपल्याक कितेंच खबर ना म्हूण पूजा सांगता. नोकऱ्या खातीर 2022 मेरेन आपणे निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकाराक पयशे दिल्ल्याचेय पूजाचे म्हणणे. तू एकटेच आसा पैसे घेवपाक आनी कोण कोण आहा? खूप जण आसा. खूप जाणां. ती खंयसरली सगळी? थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्ली, खूप कडली आसा. बट ती कितले जाण आसा सगळे जाणां? आमची 9 जाणांची टीम आसली. ओके. सो हांवें एकदां रिक्वेस्टूय केली येयात म्हणून म्हाज्या वांगडा, पण ती येवपाक रेडी ना. अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक जेन्ना हांव अरेस्ट जाल्ले तेन्ना. तो टोटल अमाउंट धरून 17 कोटी हा तो तुझोच. आणि त्यांचो कितलो हा टोटल? नोकळा. या पुराय प्रकरणाची एक तर सीबीआय ना जाल्यार उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशावरवीं चौकशी करपाची मागणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान केली. इमिजिएट ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय हाचेर. इमिजिएट जजीस अपॉइंट जावपाक जाय फॉर इन्क्वायरिंग इंटू दीस. सरकारा कडेन जर पयशे ना जाल्यार यू कॅन रिक्वेस्ट द जजीस, दे वील डू इट. रिटायर्ड हायकोर्ट जजीस वील डू इट, आय एम शुअर, टू एक्चुअली फायंड आउट हू आर द पीपल बिहायंड दीस क्रायम. पूजा नायकान केल्ल्या आरोपाविशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार मुख्यमंत्री उलयनासतना गेलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पूजा नायकान केल्ले आरोप मंत्री सुदीन आणि दीपक ढवळीकारान भायर आयले. पूजा नायकान केन्नाच मोगोपाच्या कार्यालयांत काम केल्ल्याची नोंदूच नाशिल्ल्याचे मोगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार सांगता. जाल्यार हे प्रकरणात पुलीस 14 दिसांनी रिपोर्ट सादर करतले, उपरांतूच आपूण ह्या विशयाचेर भाश्य करतलो म्हणून मंत्री सुदीन सांगता. फाटल्या कांय दिसांसावन गोंयांत परतून एकदा कॅश फॉर अ जॉब प्रकरण गाजता. पूजा नायकान केल्ल्या आरोपा उपरांत विरोधकांनी लेगीत सरकाराक धारेर धरीत ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयात म्हूण मागणी केल्ली. हेच प्रकरणात शुक्रारा पूजा नायकान व्हडलो गौप्य स्फोट केला. ह्या प्रकरणात तिणें मंत्री सुदीन ढवळीकाराचें नांव घेतलां. आपूण मोगोपाच्या कार्यालयांत कामाक आसतना पयशे घेवन नोकऱ्यो दिल्ल्याचें पूजान जाहीरपणान सांगलें. हे विशीं मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी मोगोपाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकार हांकां विचारल्यार तांणी पूजान केल्ले आरोप न्हयकारले. पूजा नायकान केन्नाच मोगोपाच्या कार्यालयांत काम केल्ल्याची नोंदूच ना अशें दीपक ढवळीकार सांगता. जाल्यार ह्या प्रकरणाचो तपास करपा खातीर पुलिसांक 14 दीस दिल्यात. पुलिसांचो तपास पुराय जाल्या उपरांतूच आपूण ह्या प्रकरणा विशीं उलयतलो म्हणून मंत्री ढवळीकारान सांगलें. मिनिस्टराची नांवां घेतली आनी तेणी म्हटलां की आपूण जेन्ना एनजीपी ऑफिसर कामाक आसलो तेन्नाच्यान हे सगळे जॉब काम नाशिल्ले, ते केन्नाच ऑफिसार नाशिल्ले. कितें सांगता ते ताकाच खबर. आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा न्ही, कंप्लीट जावन दी बरें. पूण तुमी पक्षाचे प्रेसिडेंट मिटींग आनी तुमकां आपयता न्ही पक्षाचे, ते केन्ना कामाकूच नाशिल्ले एनजीपी. शी इज डिस्टर्ब. तुका दिसना शी इज नॉट शी इज डिस्टर्ब. ते शिकयता तें उलयता अशें दिसता. मुद्दाम टार्गेट करता म्हणटा तुमी. कोण तरी शिकयता तुमच्या पक्षाक आनी तुमच्या मिनिस्टराक मुद्दाम टार्गेट करपाक लायला की कितें हें सगळें सत्य आतां. पण 8 दिसां येतले न्ही भायर. कोण टार्गेट? ब्रँचचे पळय टायम ब्रँचचे पळय इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. ते इन्व्हेस्टिगेशन जालें सगळें भायर येतलें न्ही. तेच्या नंतर तेंच्यांनी म्हटलें ऑफिसानूच इंट्रोड्यूस केला म्हटलें. ऑफिसांत ते नाच जाले केन्ना अशें कितें. 2009 ते आज पर्यंत कोण त्या नांवाचें कोणूच ना. ऑफिसांत आशिल्लो तो आमचो एक्स कमिशनर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मार्दोळकार, तो 9 ते 2022 कितें आशिल्लो. ताका विचारलो पडटलो एकलो सांगचो, तुमकां आपयता. ऑफिसां आसपाक जाय न्ही अशें खोटें उलोवन तेंची चाल कितें कोणाची कितें ती आमकां खबर ना. कितें जातली, कित्याक टार्गेट करता काय दिसता तुमकां? खबर ना आमकां न्ही. पुलीस has taken the view very seriously. आज बसून म्हणजे कसलोच हे ना. हांव बरे तरेन आज बसून लोकां कडेन वागना. सबंद गोंयचे लोक म्हाका वळखता, म्हज्या फॅमिलीक वळखता, म्हज्या बापायक सगळ्यांक वळखता. सो देर इज नो क्वेश्चन. पुलीस हेज आस्क्ड फॉर 14 days. पुलीस कम विथ 14 days रिजल्ट. तेंच्यांनी सांगला की तुमच्या ऑफिसान आसले म्हणून कामाक ते. म्हज्या ऑफिसांत कोण ना. म्हज्या ऑफिसांत जर कोणी काम करताले फायनान्सा आनी एकाउंट्सांतल्यान पेमेंट जर घालता तातूंत वचून पुलीस चवकशी करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
NEP धोरण लागू करपाचो विषय आयलो तेन्ना इतली धावपळ कित्याक करतात म्हणून जायत्या जाणांनी प्रश्न उपरासले. NEP धोरण बेगीन लागू केला अशें जायत्या लोकांनी म्हणिल्ले, पूण आमी वेळ काडलो ना. NEPचेर आधारीत अभ्यासक्रम आनी प्रशिक्षणाक लागून गोंयांत NEP धोरण लागू करप यशस्वी जाला. हाच्या खातीर केंद्रीय मंत्रालयान गोंयची तोखणाय केल्या. पुराय देशात NEP धोरण लागू करपाच्या बाबतीत गोंय राज्य सगळ्यांत फुडें आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. It is a successful completion of the 1 year. 1 year complete जावप आणि सक्सेसफुली 1 year completion करप हे खूप महत्वाचें आसा. NEP इम्प्लिमेंटेशनचो जेन्ना विशय आयलो तेन्ना बऱ्याच जाणांक दिसलें की इतकी घाई कित्याक. आमी ताका म्हटलें की आमी जर आतां घाई करिना आसत जाल्यार आमकां बस मिस जातली आनी ताकाच लागून फ्रॉम द डे 1 वी हॅव स्टार्टेड म्हणजे वॉट एवर द म्हाका खूब जाण म्हणजे इन असेंब्ली सेशन्स ऑल्सो आनी आउट ऑफ द असेंब्ली सेशन्स की तुमी खूब घाई करता, तुमी चुकतले, हे खुबशे जाणांचें म्हणणें आशिल्लें. बट हीच टीम ज्यांच्यांनी एट अ ब्लॉक लेवलाचेर वचून म्हणजे NEP इम्प्लिमेंटेशनचो इम्पॉर्टन्स समजून सांगलो. NEP ते लागपी सिलेबस रेडी केलो. NEP खातीर लागपी ट्रेनिंग मॉड्युल्स तयार केले आनी NEP खातीर लागपी ट्रेनिंग प्रॅक्टिकली ग्राउंड लेवलाचेर वचून दिली. ताज्याच खातीर आमकां इट इज अ पॉसिबल जालें. आनी म्हणून आज ऑल इंडिया लेवलाचेर NEP इम्प्लिमेंटेशनाच्या बाबतीत सगळ्यात जर कोण फुडें आसत जाल्यार ते गोंय स्टेट फुडें आसा. प्राउडली आमी सगळे जाण म्हणजे जेन्ना जेन्ना हांव पळयता की एट द नॅशनल लेवल 3-4 टायम्स हांवें पर्सनली मिटिंग्स जेन्ना which is chaired by our education minister Bab Dharmendra Pradhan and Jani chair करतात, they are always म्हणजे they have congratulated for the Goa state. It is successfully implementation of the NEP. No doubt तांच्यांनी आमचे NEP इम्प्लिमेंटेशन्स अजूनही बी बाकीच्या स्टेटीक फॉलो करपाक लायले. हे आमच्या खातीर प्राऊड मोमेंट आसा. बींग अ स्मॉल स्टेट हे आमच्या खातीर पॉसिबल जालें अशें न्ही. स्मॉल स्टेट नॉर्थ इस्टानूय आसा म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता की बारीक स्टेट तुमी इजिली करूं शकतले, बट ना. NEP म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार नॉर्थ इस्टांत आशिल्ल्यो ते बारीक स्टेटी आशिल्ल्यो, बट हो तसो टफ टास्क आशिल्लो. म्हणजे आमी म्हणटा तशें रुटीन 40 वर्सांचो एड्युकेशन क्षेत्रांतलो प्रवास हो क्रॅक करून भितर वचप आनी आमी जाका म्हणटा की वेन इट इज एन गव्हर्मेंट एंड गव्हर्मेंट एडेड आनी अलॉंग विथ द प्रायवेट इन्स्टिट्यूट हे इम्प्लिमेंट करप तशें सोंपें नाशिल्लें. बट हे करता आसतना हांवें बद्दल जें सांगलें इट इज एन कमिटी हू इज सक्सेसफुली हेडेड बाय नॉट हेडेड बाय मी बट इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी एड्युकेशन. ऑल द इन्स्टिट्यूट हांकां बरोबर घेवन हाजे सिलेबस तयार केलें. म्हणजे ताजेरूय बी तांच्यांनी खूब जाणांनी टिकाय केली, हांव ना म्हणना, बट ताजेरूय एक स्टेप मात करून तांकां समजून सांगलें आनी कंप्लिटली इम्प्लिमेंट केलें. फ्रॉम बेजीक प्री प्रायमरी लेवल टू दॅट हायर एड्युकेशन लेवल हे बद्दल जेन्ना आमकां दिसतलें तेन्ना खऱ्या अर्थात आमी पळयता की गोंयांतले अनएम्प्लॉयमेंट जो आसा होच कमी जातलो. अनएम्प्लॉयमेंट आमकां दिसचो ना हांगासर. ताका लागून आमचें सरकार काम करता. जेन्ना हांव स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंगाचेर हांव जेन्ना परत उलयतालो की तुमी जर पळयशे आसत जाल्यार टुरिजम सेक्टर आनी हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर ह्या सेक्टरांतलो आत्ताचो जर इंडियांतलो रेट पळयत जाल्यार द हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट जर क्रिएट खंयसर जालें आसत आनी हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट जर गेन खंय जालें आसत जाल्यार तें गोंयांत जालें. हांव प्राउडली सांगता आनी दीस इज अ नॅशनल लेवल सर्वे हो दिसून आयला. पण हे कित्याक जालें तर आमी मायंडसेट बदलपाक शकले. तुये पेडणे गोवा एंटीबायोटिक्स फार्मास्युटिकल लिमिटेड कंपनीच्या कामगारांक फाटल्या 3 महिन्याचो पगार मेळूंक नाशिल्ल्यान कामगारांनी एका दिसाचें आंदोलन केलें. कामगारांचो एकवट आनी गोवा ट्रेड अँड कमर्शियल वर्कर्स युनियन ह्यो दोनूय संघटना आंदोलनात वांटेकार जाली. हो प्रश्न बेगीनूच सोडयतले म्हणून कंपनीचो उपव्यवस्थापक सीजो येडुपल्ली सांगता. पळयात पुराय बातमी. आवाज दो आमचो पगार आमचो पगार लाल बावटा जिंदाबाद लाल बावटा जिंदाबाद. तुये पेडणे वाठारांतल्या गोवा एंटीबायोटिक्स फार्मास्युटिकल कंपनीच्या कामगारांक फाटले 3 म्हयन्याचो पगार मेळूं नाशिल्ल्यान शुक्रारा कामगारांनी एकठांय येवन एका दिसाचें धरणे आंदोलन केलें. पगार वेळार दिवचो अशी मागणी कामगारांनी केली. गोवा ट्रेड अँड कमर्शियल वर्कर्स युनियन आनी कामगाराचो एकवट ह्या दोनूय संघटनेन ह्या आंदोलनात वांटो घेवन कामगारांक तेंको दिलो. आमकां न्हू आयज 3 म्हयने जाले आमकां सॅलरी ना आनी आमी तेका आमचे BSRान एकदां मिटींग 4दा तरी मिटींग जाली मॅनेजमेंटा कडेन. तेव्हा आमी तेका एकच सांगला आमकां न्हू
अर्धो पगार मात्र तू घालूंक पडाक नाका. अर्धो पगार घातले जाल्यार तो बँक व्हरता जाल्यार आमी काय करतलो. फूल पगार घाल. इतक्या सांगान पासून तेणी न्हू आमकां शेवट पर्यंत पगारच घातलो ना. 3 म्हयने पगार घालूंक ना. आमकां असं दिसला आता आमची व्हडली चवथीक तरी आमी काय करतलो. 4,800 तेणी आमकां ह्या घातले. आमकां काय पगार घातलो ना. परत आमची दिवाळीकच आमकां तेणी काय घातला ना. तरी आमी पाशाच काढले. 3rd शिफ्टींनी काम चलता. आमचे भुरगे लांब लांबसून येतो. त्याला पैसे खंयचे वापरतले काय तो तेणी विचार केलो ना म्हणून आमचो केलो ना. आमकां बिल 4,000 येयला. लायट आमची कट केली. तर आमी आतां काय करूचा. आमी बँकेक हप्ते आमी लोनी असो आमी बँकेक हप्ते भरूचे पोटाक खावचा काय भुरग्यांक शिक्षणाक दिवपाचा काय लायटीचा बिल करूचा. आमकां ऑगस्टासून अर्धो पगार दिला आणि आमकां 3 महिने तेणे अजिबात सॅलरी करूंक ना. सप्टेंबर आणि नोव्हेंबर चालू आसा. अजिबात सॅलरी कोणाकच करूंक ना. फक्त ऑगस्टासून अर्धो पेमेंट केला तेणे आमकां. तो सदी सांगता ह्या चालू सदीत आसा. आमी न्हू ह्या सदी सारकें आयकतो. सदीचो डेट न्हू आमकां चालूच आसा तेची. आतां पासून तेणी आमकां काल जस्ट तेणी काय सांगला 25 तारीख म्हणा. आनी मागीर परत तेणी काय सांगला ना तुमकां 17 तारीख म्हणा. म्हणून आतां खंयचा खरा धरतलो. एकदम सारको खोटे सांगता. कामगार काम करता फॅक्टरीन पूण तांकां मंथली पगार मेळना. सो लास्ट 3 महिने तांकां पगार दिवंक ना. मदीं अर्दो म्हयनो दिलो पूण 2.5 म्हयनो तांकां पगार ना. ताका लागून आमी मॅनेजमेंटाक नोटीस दिल्ली आनी की 1 दिसाचो धरना आमी करतले जो पर्यंत जो अरियर्स ऑफ पगार आहा 3-2.5 म्हयन्याचो पगार दिवंक ना तो दिल्या शिवाय. ताका लागून आमी हो धरना ऑर्गनायज केल्लो आहा. तुका जाय की तें गव्हर्मेंट ऑफ गोवा स्पेशली चीफ मिनिस्टर मागीर लेबर मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर लोकल MLA हाचेर लक्ष घालपाक जाय. कितें फॅक्टरी चलता आनी पेमेंट तांकां मेळना. आनी एकच दीस एकूच दीस. आनी समज मेळूंक ना पेमेंट तरी इतलें हें करून मेळूंक ना जाल्यार परतून मागीर कितें मेळूंक ना जाल्यार आमी परतून प्रयत्न करतले की तें मॅनेजमेंटाक सांगपाक आनी गव्हर्मेंटाक सांगपाक की तें पेमेंट मेळपाकूच जाय म्हणून. मजगती कामगाराचो प्रस्न बेगीनूच सोडयतले म्हूण कंपनीचो उपवेवस्थापक सिजो येडुपल्ली हांणी सांगलें. We are also with them. They are not separate people. They are our people only. But company is in a struggling phase. We will come out of this. We are trying to come out of this problem. We are trying to solve this. सर आपका मिला? तुम्हारा मिलता? मैं separate company से मतलब parent company से इसलिए. It's a different company. But we are trying to sort this problem out. क्योंकि हमने डायरेक्टर लेवल से सबसे डिस्कस किया है. सिक्योरिटी गार्ड का उन लोग को 2-2.5 में से पगार नहीं मिला है. नहीं, दैट प्रॉब्लम इज देयर. आई अंडरस्टैंड. वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस. हमें ऐसा नहीं है कि हमने उसको देगा ही नहीं, ऐसा नहीं है. हम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो वी डोंट वांट एनी अनटोवर्ड इफेक्ट्स. वी वांट टू सॉल्व दिस इमीडिएटली. दैट्स आवर एफर्ट्स. थैंक यू. कितना शिल्लक है सर पेमेंट देने का उनका? 2 महीने 2.5 मंथ्स. 2.5 मंथ्स. नहीं, हमने आधा महीने का अगस्त का आधा महीने का दिया है ऑलरेडी. सो वॉट एवर वी आर पॉसिबल देर इज प्रॉब्लम मीन्स ऑर्डर का कमी है, सब है. लेकिन वी आर दे आर आवर पीपल. दे आर नॉट लाइक दे आर आवर पीपल. वी आर ऑल्सो इन कंटिन्यूस टॉक्स विद देम. And we yesterday also, day before also, we are continuously discussing. And our management is taking this as a top priority, and we have to solve this at the earliest. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर प्रकाश तळावणीकर. फाटल्या 8 म्हयन्यांसावन मस्तीमळ काणकोणा उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. थळाव्यांनी नगरसेवका सयत वॉटर सप्लाय अधिकाऱ्याक जाप विचारली. 2 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार काणकोणच्या उपजिल्लो अधिकारी कार्यालया मुखार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. आता 7-8 म्हयने जाले. पयल्याक उदक बरें येतालें. आतां उदकूच येना. आनी आतां 4-7-8 दीस उदकूच ना आमकां. मातशें येयलें आमकां सकयल लोकां येयलें मेळ्ळें, वयर लोकां ना. कितले वेळ येता दिसांतल्यान? एकूच येयलें तेच बंद करतात. कितले वेळ अशें दिसांतल्यान? दिसांतल्यान कितले वेळ येता म्हणटा काय? 1 दिसाक कितले टायम अशें येता? कितले? अर्द वर, 1 वर, 2 वर? येयल्यार 1 वर 2 वर येता.
तें बी सारकें आमकां भरपाक मेळना. कितल्या येता टायमिंग ना तेंगे गेलो 12 येता केन्ना 10 येता 9 येता टायमिंग ना. मग केन्नासून प्रॉब्लेम जालो आता 8 म्हयने जाले. 8 म्हयने जाले. पयलीं सारकें जाले 24 वर उदक चालू उरतालें 24 तास. कित्याक प्रॉब्लेम जाला कित्याक तुमी ऑफिसांत गेल्ले न्ही थंय कितें सांगलें कितें तुमकां तेणी आतां ती फोटान सांगला फोट्ट म्हूण सांगलें. पूण आतां कितले 6 म्हयने जाले म्हणले तुमी 8 म्हयने 8 म्हयने तुमी कांयच करूं ना कितें विचारलें बी ना तांकां मातशें सोडटाले मातशें आमच्या कमी कितें वापरप मातशें कितें उरतालें तितलें पुरता आतां बंद दवरता आमी बापाली येवची ना उदक पण आमी पयलीं बंद दवरता इल्लेशें तें आमी वापरतालीं. ते वयर पडटा आमकां सारकें उदक येना काल आमकां फक्त 2 बालदी उदक मेळटलें 2च बालद्यो उदकूच येना आमकां सद्दां त्रास जाता वयर पडटा न्हू. कितले दीस प्रॉब्लेम हो आमकां सेम तो असो 8 म्हयने सेम आमी एक वाड्या वयली सेम ते वॉटर सप्लाय कोणाक सांगलें तुमी आमी धीरज बाबाक सांगता आयदनां. कितें टॅक्निकल कितें आन्सर दिता कोण टॅक्निकल म्हणल्यार कितें आसा की आतां हांव इलेक्ट जाल्यार आतां 4-4.5 वर्स जालीं पूण 4.5 वर्सां भितर ह्या 8 म्हयन्या पयलीं आमकां 24 तास उदक येतालें. ह्या लोकांक इतके दिसा उदकाची कंप्लेन नासली उदक चालू आसतालें 24 तास. जेन्ना 7-8 म्हयन्या पयलीं जेन्ना लोक सांगपाक लागले उदक येना येयल्या पासून प्रेशर ना जेन्ना हांवें ते हेय विचारलें पयलीं लेक्चर आसलो मागीर तो म्हणपाक मातशें आज ब्रेकडावन जाला मातशें एडजस्ट कर पंप मात मोडला रिपेरिंगा धाडला ओके मागीर परत मागीर तो ट्रान्सफर जालो मागीर दुसरो येयलो तो येयलो म्हणपाक आपण पळयता तो येयल्यार कितलोसो तेंप जालो तेंचोच लायनमॅन सांगूंक लागले कोण येयलो तो आमी अजून वळखयत ना म्हणून ताका खबर ना प्लांट खंय आसा खंयचें पंपींग आनी खंय हें करता तें लिफ्ट करता. अशें वेळाचेर हांव एकदां डायरेक्ट हिंगा येयलो विजीट करपाक तेन्ना येयल्यार तेंगे टाकी पंप मोडला आसलो तेन्ना मागीर तेंकां रिपेर करपाक मेकानीक हाडले मडगांवच्यान मागीर हांव तेजे रातचे 8-8:30 म्हणून आमगे वार्डांत ते 10-4 जाण मंजुनाथ तशें म्हणून आमी रावले आनी तें हें करून शेवट मागीर चवथी पयली काय केन्ना तरी तें गेल्ल्या तें करून मागीर उदक सुट्टकीर मागीर आमी घरा गेला. पूण कोणाच्याच कडच्यान आन्सर म्हणटा क्लियर मेळना हो तेजेर घालता तो हेजेर घालता पूण लोक हितून सफर जाता. आमगेले आतां त्या वाड्या वयले लोक पळय आसा साईबाबा टेंपला कडेन आयटी कडेन त्या लोकां कडेन म्हणटा खंयचेच सिंटेक्स भरपाचें प्रोविजन ना कित्याक ते ल्हान प्लॉट आनी ती नळ्याची घरां. दुसरी म्हणल्यार ते सकाळीं वयले कामाक गेल्ले लोक सांजची घरा कडेन थंय तें उदक न्हांवपा पडटा रांदपा पडटा सकाळ फुडें भुरग्यांक स्कुलाक धाडपाक उरता कपडे मळपा उरता अशें वेळाचेर घरा कडेन येयल्यार नळ सोडीत जाल्यार एक थेंब सुद्दां उदक आसना आनी हो 8च म्हयन्याक कितें प्रॉब्लेम जाला हे परत डिपार्टमेंटान तेंगे सांगत येयल्लो आसा कोणूय सिरियसनेस ना हेजेर. पूण आतां वार्डांत लोकांक सगळ्याक घेवन आमी जेन्ना गेलो ऑफिसांत मेळ्ळे तो एक ह्या प्लांटार येयला आनी तेंचे भितर डिस्कशन जालां आनी तेंगे कितें म्हणटा सोल्युशन ह्या 2 दिसां भितर काडटा म्हणलां. बिहारच्या जनतेन एनडीएक कौल दिलो. सांजे उसरा मेरेन सुरू आशिल्ल्या मतमेजणेच्या निकालावेल्यान भाजपाच्या नेतृत्वातल्या एनडीएक भोवमत मेळटलेशें दिसता. 2020च्या तुळनेत एनडीएन हे फावट 65 परस चड जाग्यांचेर आघाडीर आसा जाल्यार महागठबंधन लागीं तितलेच जागे वगडायतना दिश्टी पडटा. फाटले फावट 43 जाग्यांचेर मर्यादीत आशिल्ली जेडीयू हे फावट 75 परस चड जाग्यांचेर आघाडीर आसा. हाचो अर्थ नितीश कुमार 10वे फावट मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेवं येतात. इतले मजगती 94 परस चड जाग्यांचेर आघाडीर आशिल्लो भाजपा सगळ्यात व्हडलो पक्ष म्हणून फुडें येवंक शकता. महागठबंधनात आरजेडी 26 जाग्यांचेर आनी 61 जागे लडोवपी काँग्रेस फक्त 4 जाग्यांचेर आघाडीचेर आशिल्ल्याचें दिसून येता. 243 जाग्यांचेर वेंचणूक लडोवपी प्रशांत किशोर हांचो पक्ष आपले खातें उगडटा काय ना तें पळोवचें पडटलें. उदरगती खातीर मतदान केल्ले खातीर आपूण बिहाराच्या जनतेचें अभिनंदन करता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. बिहाराच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर 6 आनी 11 नोव्हेंबराक 2 टप्प्यांनी वेंचणूक जाल्ली. शुक्रारा मतदानाचो निकाल जाहीर जावपाचो आसा. देखून आतां बिहारात खंयचो पक्ष सरकार चलयतलो हे खातीर सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमारजी एनडीए ज्या पद्धतीची लीड घेतल्या म्हाका निश्चितच खात्री आसा आणि डबल इंजिन सरकार बिहारांनी जे काम करता बिहाराचो विकास ज्या पद्धतीत जाला जंगलराज सोंपल्या उपरांत 10 वर्सांक नितीश कुमारजी आणि मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल जो डेव्हलपमेंट खूप मोठ्या प्रमाणात जाला ताजेच रिजल्ट हे आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्या. त्या ती काँग्रेस बिहारच्या जनतेचे हांव खूप खूप धन्यवाद म्हणटा की तांच्यांनी परत एकदा विकासा खातीर मतदान हे परत एकदा प्रूव्ह केल्लें आसा. खंयसरूच आमी म्हणटा की जात धर्म हे न दवरता तांच्यांनी वोटींग हे फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द बिहार हे केलें त्या बद्दल तांकां खूप खूप धन्यवाद म्हणटा अभिनंदन करता.
बागा शौचालयाकडल्यान एका बॅगातले भांगर 3 मोबाईल आणि रोख रक्कम फरायल्ल्या प्रकरणात कोल्हापूरच्या 2 जाणांक अटक केली. उत्तर प्रदेशाच्या शेख ढिल्लन ह्या पर्यटकान आपली बॅग चोरयेक गेल्ल्याची कागाळ कळंगूट पोलीस स्टेशनात केली. उपरांत पोलिसांनी ही कारवाय करीत दुबावितांक कोल्हापूरच्यान उखल्ले. हे चोरयेचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत फॅमिली राजकारणाचो वाडटो प्रभाव थांबोवपा खातीर सामान्य जनतेक सक्षम करपाची गरज आशिल्ल्याचें आपाचे गोंय मुखेली अमित पालेकारान सांगलें. राजकीय शक्तीचो वापर फक्त लोकांच्या कल्याणा खातीर करचो, मात सध्या सत्तेचो वापर फक्त मोजक्याच लोकां खातीर करतात असो आरोप आपान केला. आज जे घराणेशाहीचें राजकारण आसा, फॅमिली राजकारण म्हणल्यार कोण घोव बायल भुरगें, घोव बायल भुरग्याचे भयण भुरग्याची बायल ही परिस्थिती चालू आसा. आज गोंयांत जे राजकारण चल्लां, तूं इलेक्शन कित्याक लडपाक शकना रे? यू हॅव वाय कांट एनी वन ऑफ यू फायट दिस इलेक्शन? वाय इट हॅज टू बी समबडीज सन, सम मिनिस्टर सन, सम MLA सन, सम BJP ऑफिस बेरर सन? Similar situation is with other parties also. It has to go down to people where सामान्य मनशाक दिसूंक जाय की आपण इलेक्शन लडपाक शकता. Neither they have resources because पैशांचो वापर जाता. Though they don't have authorities, कारण ऑथॉरिटीजांचो सरकार वापर करता. They don't have sometimes the intention भंय दिसपाक लागता की हांचे विरुद्ध हांव लडूंक शकता काय म्हणून. ती ज्या दिसा एक सामान्य मनीस जो आम आदमी आसा तो इलेक्शन लडपाक फुडें सरतलो, जे जिल्हा पंचायतान आमकां दिसूंक लागला. वी आर ट्रायंग टू गेट कॅन्डिडेट्स हू आर फ्रॉम द ग्रासरूट, जे लोकां कडेन कनेक्टेड आसा. दे मे नॉट हॅव मनी, दे मे नॉट हॅव रिसोर्सीस, and winnability is not the only thing that we are looking forward and looking ahead in terms of जे कॅन्डिडेट आसा ते. आमी एकूच पळयलें की तांचे इंटेन्शन क्लियर आसपाक जाय. तांचे इंटेन्शन क्लियर आसपाक जाय भारतीय जनता पार्टी गरोवपाचें, आनी तें इंटेन्शन घेवन आमी फुडें सरल्या. घराणेशाहीचें जें राजकारण आसा तें आमी वाळपय पळयलें. ते वाळपयच्यान पयर आतां तांचो आनी कोण काकाचो मामाचो भुरगो आशिल्लो जाल्यार आनी एक घालपाचो. थंय साखळेच्यान काळ मयाचेर कोणाची तरी नजर आसा. आज पणजे, तालिगांव, कालापुरा, पणजेचे हे सगळे म्हणजे हे सगळे कितें हे BJPचे फॅमिली सगळी म्हणजे BJP तांणीच चलोवपाचें. थंय मायकल लोबो ताचो भुरगो तिसरो कॅन्डिडेट तयार जाता. त्या सायडीन जिताची बायल मागीर ताची आनी कोण काका मावशी आसा ती तयार जातली. So why this should happen? Why should only minister's son or ex-minister's son or MLA's son should be the one who should claim that seat particularly? गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रसा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.